हॅलो हाय नमस्ते नमस्कार यूथ ऑफ GSB ऑडियन्स स्वागत कोणे कसने अचीव केल्ली मళ్ళी सताकची यूथ ऑफ GSB चॅनल थंय वचून पावून तांगेला उल्लोच प्रयत्न कोरून करता. आज आमगे लोटू आमी खंय येवन पावलेश म्हळ्यार गोवा येवन पावल्याची हांगा केपेम म्हळ्यार एक जाग आसा थंय आमगे लोट उल्लोचक संजीत हेगडे देसाई अन्नेसाची कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करता. नमस्ते नमस्ते. मस्त खुशी कसं जातस म्हळ्यार एक 10 दीस दुखून भारी एक चर्चेर अशे विशय म्हळ्यार आमगेले कोंकणी गूगल ट्रान्सलेटरांत एक ॲड जाल्ला म्हळ्यार एक विशय भारी संतोष आमकां कसं म्हळ्यार एक लँग्वेज कोणेय एक रेकग्नायज करतना ते आमकां सगळे कम्युनिटीक एक भारी खुशी विशय. आनी हे कसो विशय म्हळ्यार मस्त जना पावता एक ट्रान्सलेटरार आयली म्हळ्यार आमगेल समाजांतून मात्र न्ही विंगड लँग्वेज उलयतले आमगेले एक लँग्वेज घालून पळयताची कसके एक डायलॉग आतां देव बरें करो म्हणून ट्रान्सलेट घालून पळयतना तें मेळटा तांकां असल पुरो मस्त खुशी विशय आमकां कळटा. जावन हें एक कोंकणी येवंक जाल्यार हें गूगल ट्रान्सलेटरान तूं एक व्हडली एक जबाबदारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवन संजीत सरान मस्त ताका वर्क केलेलो आसा. तांगेली एक व्हडली टीम आसा त्या पुरा आज आमी ह्या एपिसोडांत उलोवच्याक आसाची तुमी प्राऊड फिलिंगार हें एपिसोड पळोवका कित्याक म्हळ्यार एक व्हडलें एक आमकां एक गिफ्ट मेळ्ळलें आसा म्हणटा हांवें. ह्या संदर्भेरी आमी फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां एक देवाल फ्रेम दिवन यूथ ऑफ GSB तर्फेन चांग जेवो आनीक हें असं लायक काम तुमगे तर्फेन येवका म्हण आमी यूथ ऑफ GSB देखून हें करता दिता आसाची देव बरें करूं. आतां हें दिले नंतर हांव तुमगेला फर्स्ट प्रश्न निमगुका कसन म्हळ्यार गुगलान एक कोंकणी लँग्वेज करीत हें ट्रान्सलेट करीत इतले सन जनान उलोवचे एक कम्युनिटी सन कम्युनिटीन उलोवचे जाल्यार एक करीत म्हणल्यार फर्स्ट धैर्य कशें मेळ्ळें तुमी एप्रोच कशी जाल्लीची. सो खरें म्हणजे हांव आतां गुगलान 9 वर्सां काम करता पूण म्हज्याय तकलेन येवना की केन्नाय गुगल अशें कोंकणी वयर हाडची म्हणून. तर चेतन बाब आचार्य म्हणून पळय आदले कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आसा तांणी एक दीस म्हाका फोन करून विचारलें की कोंकणी जर गुगल ट्रान्सलेटाचेर हाडटलो जाल्यार ताजे खातीर कितें करचें पडटलें. सो त्या नंतर हांवें इंटरनली फॉलोअप केलें आनी हरशीं म्हजे ह्या टिमी कडेन कांय संबंद ना पूण फॉलोअप करतकीर लोक मेळ्ळे थोडे चॅलेंजीस कळ्यो कित्याक जायना त्या प्रमाणे हांवें चेतन बाबा कडेनूय उलयलो 1-2दां. आनी हालीं ज्यो टॅक्नॉलॉजीन म्हणजे प्रोग्रेस जाला आनी मशीन लर्निंग पर्टिक्युलरली तातूंत प्रोग्रेस जाला सो त्यामुळे हें सगळें शक्य जालें. सो हें सगळें क्रेडीट तुवें म्हणलें तशें इट्स नॉट माय क्रेडीट कित्याक हांवें फक्त म्हणजे मुखार व्हेला बट अल्टिमेटली द पीपल हू हॅव डन अ लॉट ऑफ वर्क हें काम करपा खातीर ते गुगल्सचे इंजिनियर who work with so many different technologies and so many different disciplines to bring this all together. करेक्ट. एक चेतन आचार्य हांकांय कॉल करून उलयलो तातूंत तांणी म्हणलें कसं म्हळ्यार मिगला काही तुम्ही संजीत लागी एक इंटरव्यू घेयाची म्हणून तसं एक म्हळ्यार तांणी एक सीड घालची काम केला रे ते रूख जावक जाल्यार तुम्ही उद्दा घालायला काम केला त्यांनी ब्रांचेस मस्त जनान तांणी उद्दा येवन घाल्ले एक व्हडले एक गिफ्ट मेळ्ळा आमगेल्या कम्युनिटीक कोंकणी म्हळ्यार एक लँग्वेज गूगल ट्रान्सलेटरारी आरामेर आमकां ट्रान्सलेट करीत जाल्यार तुमगेले एक निमगुचे हांवें विशय आमगेले महाराष्ट्रा देखून स्टार्ट केला रे भाषा आरंभ जाता कोंकणी इकडे केरळ थंय एंड जाता प्रति एक 25-30 किलोमीटर्साक ऍक्सेंट विंगड शब्द विंगड हें पुरो चेंज जाता वता. फर्स्ट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार ट्रान्सलेट करतना खंयची टायपा कोंकणी घालका म्हळ्यार एक कन्फ्युजन आसा ते कशी क्लॅरिटी मेळ्ळी. सो आय थिंक सारको आनी म्हाका हें मरे खबर नाशिल्लें किरण की हांवूय ह्या प्रोसेसान हें सगळें शिकलो म्हणजे इतले डिफरन्सीस जातात. गोंयाकच म्हाका दिसता एक 10-12 वेगवेगळी भास वेगवेगळी डायलेक्ट म्हणटा पळय तशी आसा. ताज्या नंतर गोंयचे वयर आनी गोंयचे सकयल केरळ पर्यंत वेगवेगळे प्रत्येकाले उलोवपाची रीत शब्द वेगळे तातूंत सगळे हें सगळें हांव एक्चुली ह्या प्रोसेसानूच शिकलो. आतां सद्या कितें आसा पूण जी कोंकणी पळय आयल्या ताका आमी गोवन कोंकणी म्हणटात आनी गोवन कोंकणी कित्याक तर गोवन कोंकणी हें इट्स रेकग्नायज्ड बाय इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स ऑर्गनायझेशन. ओके. सो आज इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्स ऑर्गनायझेशन क्लासिफायज डिफरंट लँग्वेजीस आनी प्रत्येक लँग्वेजीक ते कोड दितात. तर त्या हातूंत भितर गोवन कोंकणीक एक कोड आसा. हांवें दुसरी कोंकणी अजून थंय पळोवना. सो ताका लागून मे बी द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट इट इन गोवन कोंकणी आनी देवनागरी स्क्रिप्ट. पूण मागीर थंय गुगलान सुद्दां एक्चुली कोंकणीचे मेंगलोरच्यान काम करपी लोक आसात कारवारच्यान काम करपी लोक आसात प्रत्येकाली इच्छा आसता की आपली भास थंय येवची और आपली वेरिएशन थंय येवचें. सो
ताकाय लागून आय एम शुअर की एव्हरीबडी विल बी वर्किंग टुवर्ड्स इट. पण सध्या तरी बेस्ड ऑफ द ओव्हरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ लँग्वेजेस गोवन कोंकणी इज द वन दॅट इज करंटली ऑन द गुगल ट्रान्सलेट. ओके. आणि हांवें चेतन बाबान म्हाका आनी एक पयर गजाल सांगिल्ली ती देर इज समथींग कॉल्ड को कन्वर्टर आणि दॅट अलाउज यू टू अशें चेंज फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर स्क्रिप्ट. तेंय तुमी एखादी ताजेर चवकशी करची की म्हाका एक्झॅक्टली सारकें खबर ना. बारी लायक विशय जाल्यार एक कसन म्हळ्यार आतां गुगल ट्रान्सलेटर जेत्ताना आमी देवनागरी री वाजिता आसता इंग्लिशार गेल्यार देवनागरी येता हे कडेन महाराष्ट्राच्यांनी सांगू पुराचे आमकां एक मराठी री एक जावका कर्नाटकाच्यांनी कन्नडार जावका म्हणल्यार आनी केरळाच्यांनी मल्याळमार जावका म्हळ्यार तांकां वाजूच्या सुलभ जाता तसल कसनी येवच्या पूर्व की जत्तस की काम. हय तर बेसिकली आय थिंक द की डिफरन्स हियर इज लँग्वेज अँड स्क्रिप्ट. म्हणजे एक तूं पयली पळय जो तूं भास उलयलो ती बेसिकली इट इज युअर टॉकिंग अबाउट लँग्वेज म्हणजे वेगवेगळे लँग्वेजीचे व्हेरिएशन्स. आणि आतां हो सब्जेक्ट पळय आसा इट इज मोर रिलेटेड टू स्क्रिप्ट म्हणजे तूं कसो बरयता ताजेर. तर गोवन कोंकणी ही टिपिकली देवनागरीन बरयतात पूण देर आर अदर वेरिएशन्स तुका म्हणिल्ले प्रमाणे गोंयान रोमी कोंकणी म्हणून आसा. सो तांचोय तोच प्रश्न आसा की रोमी कोंकणी लिपीन येतले काय ना. सो अजून लिपी हाजेर डिस्कशन भितर कांय जावना इन गुगल ट्रान्सलेट टीम. सो देर इज लॉट वर्क टू बी डन इन दॅट रिगार्ड. आणि ताजे खातीर मे बी एडिशनल फॉलोअप लागतलो की लिपीक वेगवेगळे लिपीन कशें हाडप. पण आय थिंक वी शूड बी प्राऊड दॅट द फर्स्ट थिंग इज टू हॅव अ ट्रान्सलेशन सर्वीस. एक लँग्वेजींतल्यान दुसरे लँग्वेजीन येवप ही सगळ्यांत व्हडली गजाल. आणि दिस इट सेल्फ इज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स हाव वी इवॉल्व एज अ सोसायटी. व्हेरी ट्रू. आमकां आतां फर्स्ट स्टेप येता कसं म्हळ्यार LKG जाल्लें आनी फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड कदन वच्चें म्हळ्यार लायक क्युरियोसिटी. भारी छान काम केलां मस्त खुशी आमगेले सगळे समाज आमी पयर एक व्हिडिओ घालता न्हय मस्त कमेंट्सार कसं आयलें म्हळ्यार बारी वी आर फिलिंग प्राऊड म्हणलें मेसेज चेड. थँक्यू. आनी एक स्टार्ट केलेलं कदन हें काम कितली वर्स लागले ह्यूज टास्क. हय सो बेसिकली अगेन लायक आय सेड की जी टीम जे काम करता ती गुगल ट्रान्सलेट टीम काम करता आणि तांचें काम वेगवेगळ्या लँग्वेजीन ह्या लँग्वेजींतल्यान त्या लँग्वेजींतल्यान हे चालूच आसता कळ्ळें. तर हांवें की विशेष प्रयत्न करूं ना. हांवें फक्त तांकां सांगलें की आमचे अशी इत्सा आसा हांवें फॉलोअप केलो आनी तांकां कितें गरज लागता ती पुरयली. म्हणजे तांची एक गरज म्हणजे कितें तांकां पयलीं जाय आशिल्लो डेटा रायट. कित्याक खंयचीय लँग्वेज ट्रान्सफर करतलो जाल्यार इंटरनेटार त्या लँग्वेजीन खूब डेटा आसचो पडटा कारण तो डेटा कलेक्ट करून मशीन लर्निंग लर्न्स फ्रॉम इट की ह्या शब्दाक आमी खंयचो वापरप आनी त्या प्रमाणे ट्रान्सलेट करून ऑफकोर्स देर आर वेरियस डिफरंट टेक्नॉलॉजीज. आय एम ओवर सिम्प्लिफायींग इट कित्याक हांवूय एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इट बट आय एम लर्निंग इन द प्रोसेस की बेसिकली दॅट डेटा इज युज्ड टू देन ट्रान्सलेट इन टू अनदर लँग्वेज. हो डेटा कोंकणीन इतलो ना चड. तूं पळयत जाल्यार आमचे कोंकणींतले बरोवप इंटरनेटाचेर इतलें ना. सो नव्यो टेक्नॉलॉजीज पूण समटायम्स हेल्प इवन विदाउट डेटा टू मेक एन reasonably accurate translation into another language. And also technology, there's one of the technologies is, or rather approach is zero shot learning. Okay. So that zero shot learning has helped की तुवें केन्नाच दुसरी गजाल पळोवना पूण तुवें ताजे भशेन गजाली पळयल्यात आनी ताका तुजें थोडें आनी इन्फॉर्मेशन आसा तें इन्फॉर्मेशन घेवन यू कॅन से की हां वॉट दॅट मायट बी रायट. सो ते पळयनासतना तुज्यान जर प्रोजेक्ट करून सांगूं जाता जाल्यार सेम टॅक्नॉलॉजी इज अप्लायड ओ सेम अप्रोच इज अप्लायड टू लँग्वेजीस ऑल्सो कळ्ळें तुका. सो म्हणून इतलो डेटा नासतना सुद्दां हें शक्य जालें. करेक्ट. आनी एक कसन म्हळ्यार हें ट्रान्सलेटरान आयली कूडले मस्त जान कसं म्हळ्यार एक्सपेरिमेंट करूं वताच करेक्ट आस की पळोवया करेक्ट कितले एक्युरेट आसा पळोवया मागीर कसं नाही रॉंग जाल्यार ते स्क्रीनशॉट करून घालचे. तुमगेलो हांव फर्स्ट क्वेश्चन कसं निमुका तुमगेल प्रकार एक्युरसी रेट कितलो आसा पुरो. एक्युरसी रेट आतां इतली व्हडली एक म्हणजे पळय ओवरऑल पळोवपाक गेलो एक्युरसी रेट सामकी बरी आसा. म्हणजे हांवें कोंकणीन खूब म्हणजे वेरियस डिफरंट सेंटेन्सीस ट्राय केले पॅरेग्राफ ट्राय केले सो खूब बऱ्या प्रकारे अनुवाद जावन येता. पूण तरी सुद्दां देर इज अ प्लेंटी ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. आनी हो कित्याक आसता तर लॉट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन इज कॉन्टेक्स्चुअल. म्हणजे कितें की खंयचोय शब्द आमी वापरतात
तो त्या कॉन्टेक्स्टान वापरतात आणि एका शब्दाक खुबदां वेगवेगळे मिनींग असतात डिपेंडींग ऑन वॉट कॉन्टेक्स्ट टू यूज इट. सो फॉर एक्झाम्पल हांव पयरच कोणाक सांगतालो की मार्स म्हणजे मार्स जर ट्रान्सलेट केलो और मंगळ जर ट्रान्सलेट केलो, सो मंगळ कॅन बी अ नेम ऑफ द पर्सन, मंगळ कॅन बी लोकांचे मंगळ जाले म्हणटा आमी तशें जावपाक शकता, आनी मंगळ म्हणजे आमचो प्लॅनेटूय आसूंक शकता. सो जेन्ना खंयच्या हातूर जर यूज केलो, पयर खंय तरी आयलें की जंगल में मंगल हिंदींतल्यान कोंकणीन ट्रान्सलेट करतना, सो दे ट्रान्सलेटेड इट टू मार्स इन द जंगल म्हणून कळ्ळें. सो वेगवेगळे देर आर कॉन्टेक्स्ट, आणि आय थिंक to learn that context and then to accurately come up with it, it's going to take some time, but that is how I think just like us machine also learns. Correct, true. आणि कोंकणी उलयताल्यांनी कॉन्ट्रीब्यूट करीत हाका सकाळ कॉन्ट्रीब्यूट बट आणि हे जर चेंज करतलो जाल्यार आय थिंक कोंकणी उलोवप्यांनी वचून थंय कॉन्ट्रीब्यूट करून थंय गुगलाचेर यू कॅन कॉन्ट्रीब्यूट आनी सायडीन एक पेन येता, थंय वेगवेगळे सेंटेन्सीस येतात, सो यू कॅन करेक्ट इट और यू कॅन ऑल्सो प्रोवायड ट्रान्सलेशन्स. यू कॅन डू सम ऑफ दिस थिंग्स वेन यू प्ले विथ युअर ट्रान्सलेशन सर्वीस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लँग्वेज इटसेल्फ और द एक्युरेसी ऑफ द ट्रान्सलेशन इटसेल्फ. आणि संजीत सराल विषयी सांगचे जाल्यार सुमार 9.5 वर्स दोकोन गुगलान काम करता. 9 वर्स दोकोन गुगलान सिनियर मॅनेजर जावन तांगेले डिफरंट डिपार्टमेंट त्या उलोवका जाल्यार आमकां 1 घंटा जेवपाचें दिसता. तेवे एक लायक विषय जाल्यार हांव कसं ना कनेक्ट केले गुगला विशय म्हळ्यार पयरी एन्युअल मिटांतू गुगला सीईओ आनी अल्फाबेटा सीईओ सुंदर पिचायन एक अनाउन्समेंट करताना एक 19 लँग्वेजेस ऍड जाला की 20 की लँग्वेजेस 24 लँग्वेजेस ऍड जाला म्हणटाना तुम्ही बशील कडेन कितले प्राऊड फिलिंग आशिल्लें तुमकां मना भितर कितलें खूश जाल्लें. नो आय मीन तुका हांव खरें सांगता किरण, ही पळय लँग्वेज लॉन्च जाली तो 1 म्हयनो पयलीं जाली. इट इज नॉट एट द टायम, आय लर्न इट इवन वन मंथ बिफोर. आणि हांवें म्हज्या दृश्टीन हांवें सगळ्यांक सांगली बी की जातली आतां वचून पळयात बी म्हणून, पूण एकदां कितें जाता वॉट्सॅपार ताका ते पुश मेळना. तर गुगलान जेन्ना अनावन्स केली एक्सटर्नली की अश्यो लँग्वेजीस आसा, तो वन ऑफ द न्यूजपेपर इन गोवा हेरल्ड पिक्ड इट अप अँड दे प्रिंटेड इट, आनी ताजे नंतर कितें जालें की एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. सो आय वॉज हियर ऑन माय पर्सनल विजीट, खरें म्हणजे म्हज्या वैयक्तीक कारणाक लागून आयिल्लो, आनी सडनली ती न्यूज येतना कोइन्सिडंटली पीपल लर्न्ड दॅट की हांवूय गोंयान आसा. सो इट वॉज द प्राऊड फिलींग हॅड पास्ड बाय, म्हणजे की जालें म्हजे दृश्टीन काम जालें अशें. पूण नाव आय एम फिलींग दॅट द रिस्पॉन्स आनी लोकांचो मोग आनी स्पेशली कोंकणी बद्दल जी पळय आपुलकी आसा ती आतां कळपाक लागता. सो दॅट इज अ मच नायसर फिलींग देन प्रिवियसली वेन आय वॉज डन विथ इट. सो करेक्ट, व्हेरी ट्रू. आणि स्पेशल रेकग्निशन म्हणून कसं नाही गुगला दाखवून दिला की ना गुगलान आय मीन इंटरनली वी ऑलवेज एप्रिशिएट विथ ईच अदर. सो ताणें वी जेन्ना काम बरें जाता तेन्ना कलिग्स एप्रिशिएट ईच अदर. आनी लायक आय सेड की हांव पयलीं पासून सांगता की हें म्हजें काम न्ही, हांवें काम केलां तें फक्त मुखार व्हरपाचें. हें खरें काम आमी ताका एप्रिशिएट करप, तांणी एप्रिशिएट करचें परस आमकां की तांणी इतलें आमच्या खातीर केलें आनी आमचो फक्त मदीं हातभार लागलो. आनी तो सुद्दां कित्याक लागलो, हांव थंय आशिल्लो म्हणून. म्हणजे ते पळय आमी हें व्हरता पयलें कोळशे बिशे केन्ना एकामेका कडेन दुसऱ्या दिता, तसो आमी कोळसो चेतन बाबा म्हाका एक कोळसो काडलो दिलो, हांवें कोळसो काडलो मुखार व्हेलो आनी कोणे तरी अभिशेक केलो. करेक्ट, व्हेरी ट्रू. जाल्यार एक कोणे कसं नाही म्हणटा ना त्या उमिगेल कंपनीन तुवें एदर व्हरता म्हणल्यार एक जबाबदारी घेतिल्लो व्हड खोशी विशय आमकां. आनी जनाल मोग कितले आसा म्हणून तुमकां हांगा गोवा अशा पुरो कर्नाटका महाराष्ट्र केरळा दाखोवन? इट इज बीन व्हेरी सरप्रायझींग. म्हणजे खरें म्हणजे हांव तुका सांगलें त्या प्रमाणे पयलीं जेन्ना जाल्लें तेन्ना आय वॉजंट फिलींग सच अ बिग डील. म्हणजे आतां हांगा येतकच आनी इतल्यो लोकांचे मोग पळोवन वेगवेगळ्या म्हणजे फोन धर, मेसेजीस धर, इंटरव्यूज धरात, तूं इतले पयसल्यान आयलो उलोवपाक. इट इज व्हेरी आय फील ग्रेटफूल की हांव थंय आशिल्लो आनी म्हज्या हातांनी हें काम जालें म्हणून. करेक्ट. आणि तुम्ही करता आशिल्ली काम सांगता आशिल्ली तुमगेले एक डिपार्टमेंटा विशयी सांगल्यार कसं करता? आमी सो लायक आय टोल्ड यू रायट की म्हजे विशय आसा इज कम्प्लिटली डिफरंट. खरें म्हणजे म्हाका मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हाजे बद्दल चड खबर ना, ऑल्सो माय बॅकग्रावंड इज कम्प्युटर सायन्स. तर बेसिकली गुगल ऑल्सो मेक्स फोन्स. म्हणजे आता ॲपल आयफोन्स बी करता पळय तशे गुगलचे पिक्सल फोन्स आसा ते अजून इंडियन मेळनात. म्हणजे थोडे कोणे हाडिल्ले बी आसतले पूण इंडियन तशे डायरेक्ट घेवपाक मेळनात. तर
ताजी एक सप्लाय चेन आसता म्हणजे उद्योग साखळी आमी जाका म्हणटात बेसिकली फ्रॉम द पॉयंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू मेकिंग द फोन ही सप्लाय चेन प्रोसेसीस जे आसता वेगवेगळे ते ऑटोमेट करपाक म्हणजे ते प्रोसेसीस ऑटोमेट करपाक म्हजी टीम आमी बिल्ड करतात सिस्टम्स आनी तातूंत भितर म्हजो फोकस इज ऑन रिवर्स लॉजिस्टिक्स म्हणजे एकदां फोन हातान गेलो तुमच्या कस्टमराच्या सो वेन दे वॉन्ट टू रिटर्न इट रिपेर कर ताका पळय ज्यो सिस्टम्स लागतात त्यो आमी बिल्ड करतात सो इट इज कंप्लिटली अनरिलेटेड पूण कितें आसा ह्यो सगळ्यो टॅक्नॉलॉजी आसता इट इज गूड फन टू लर्न अबाउट दॅम बिकॉज यू कॅन ऑल्सो अप्लाय दॅम इन आवर एवरीडे यूज म्हणजे आतां गुगल ट्रान्सलेट इज अ परफेक्ट एक्झाम्पल की हाऊ डू यू अप्लाय टेक्नॉलॉजी ऑन एन एवरीडे बेसिस टू इम्प्रूव आवर लाईफ सो and so it is always a very interesting topic so although I am not working directly on it it is fun to learn about it करेक्ट आणि हें पूर जाता रे इतली जनान मोग दिला इतली जन एप्रिशिएट करता अशी न्यूज पेपरार आयले चॅनलार येतास हें सांगता रे आनीक कसं लँग्वेजा कर का म्हण मना भितर कसं आयलालच की कसं कर का बा आमगेल कम्युनिटी खातीर लँग्वेजा खातीर खरें म्हणजे तशें कांय ना म्हणजे अगेन हांव सांगता की इवन कोंकणी हांव करतलो व्हरतलो अशें म्हणून हांवें कांय करूं ना रायट चेतन बाबान सांगलें हांव तें आशिल्लो आनी म्हज्या हातान हें काम जालें आनी आय एम व्हेरी हॅपी की म्हजो हातभार लागलो तशें काम जर कितें फुडें येत आय एम व्हेरी हॅपी टू कॉन्ट्रिब्यूट टू इट कित्याक सोशली यू स्टील हॅव टू गिव आनी आय लर्न दीस फ्रॉम माय फादर ऑर ग्रँडफादर माय ग्रँडफादर वॉज अ ग्रेट फ्रिडम फायटर ऑफ गोवा ओके सो तांचे जे तांगेल नांव कशी भारतकार हेगडे देसाई सो बेसिकली तांचे एक जर्नल आशिल्लो दॅट दे पब्लिश्ड फॉर 36 years completely on his own in Portuguese and Marathi आणि अगेन्स्ट पोर्चुगीज तांकां धांवडावपा लागून सो तांचे एक हें आशिल्लें ब्रीज आशिल्लें की यू नो लोकांची सेवा ही करप आनी तेंच हांव तांचे कडल्यान शिकलां सो हांव मुद्दाम कोणाची सेवा करपाक वतना इतलो व्हडलो न्ही पूण जेन्ना केन्ना येता हातभार लावपाचें काम करपाची ऑपॉर्च्युनिटी येता तेन्ना ऑफकोर्स आय वील वॉलंटियर टू डू दॅट व्हेरी नायस आणि फ्युचर प्लॅन्स कसं आसा तुमगेल करियर वायज जावं करियर वायज वचून तशें कांय ना म्हणजे आतां सद्या गुगलान आसा हांव होपफुली आय विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर द कंपनी इट्स अ ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर खूब लोक बरे आसात आनी फुडें फुडें हांवें मुद्दम चिंतून कांय करूं ना सो जशी जशी संद येतली तशी तशी फुडें वचपाचें आनी जितलें शक्य आसा तितलें करपाचें करेक्ट आणि इंटरव्यू पळयता आसतना मस्त यंगस्टर्स पळयता आसताची गूगल म्हणटा तांगेल कान आनी नीट जावन आसता कित्याक म्हळ्यार एवरी वन्स ड्रीम एक व्हड कंपनी काम करता म्हणून गुगला एंटर जावपाक जाल्यार कसो प्रोसेस करियर आसा तातवळे आसता की इंडियाचे ऑपॉर्च्युनिटी आसा की कशें तें हय आय मीन ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आसात आतां गुगल इंडियनूय आसा सो सगळ्यांनी मेन म्हणजे पयलीं यू नो वॉट एवर डिसिप्लीन इट इज इम्पॉर्टंट टू गेट एक्सपर्टीज इन इट म्हणजे कितें टेक्नॉलॉजी ऑफकोर्स इज नाव फावंडेशनल म्हणलें आतां म्हणजे प्रत्येक गजाल तूं कितेंय करतलो जाल्यार तातूंत टेक्नॉलॉजी जाय सो टेक्नॉलॉजी कडेन वळख करप टेक्नॉलॉजीन भितर वचप डीप स्टडी करप ही एक गजाल दुसरी गजाल म्हणजे आतां एक गोश्ट एका टॅक्नॉलॉजीक लिमिटेड नासता एका फिल्डाक लिमिटेड नासता पयलीं आमचें कितें डिविजन आसतालें पयलीं मॅकॅनिकल सिवील आनी हें तें आतां प्रत्येक गजाल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी मल्टी डिसिप्लिनरी जाका आमी म्हणटात सो तोय फॅक्टर लक्षांत दवरपाक जाय आनी शिकतना यू हॅव टू बी अवेअर ऑफ दिस थिंग्स एंड देन सॉर्ट ऑफ कीप युअर आयज ओपन आनी मेन इम्पॉर्टंटली एडॉप्ट टू चेंज कितलो फास्ट तूं मूव करपाक शकता करेक्ट दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो हें लक्षांत दवरून फुडें शिकचें भुरग्यांनी आनी गुगलान खूब ऑपॉर्च्युनिटीज आसात गुगल सारक्योय कंपनीज आसात त्यो वेगवेगळ्या फिल्डान काम करतात सो थंय प्रत्येक जाणाक ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी आय थिंक पीपल शूड यू नो लायक आय सेड keep the breadth of the topics and domains aside and the main importantly is goal right whatever you do it has to be to improve day-to-day lives it cannot be just for the sake of doing it so right. Applications are also important so ताजे एक लक्ष दवरचें व्हेरी नायस इतले वेळ उरलो न्हू संजय सर मस्त खूश जालें आमगेले सगळे कोंकणी कोण उलयता की तांगेल तर्फे देखून तुमगेल सगळे टीम तुम्ही स्टार्ट केलेले चेतन सर अशें पुरो तुमगेल कोण हें गुगलांत काम केलें की तांकां पूर जाणांक व्हड थँक्स आमी म्हणूक मस्त धन्यवाद भारी खूश जालें यूथ ऑफ GSB उलयलें थँक्यू सो मच तुमी इतले पयसल्यान आयले आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी वन्स अगेन इतले पयसल्यान तुमी मुद्दम आयले उलोवपाक
म्हाकाय बरें असलें मेळून तुमचे कडेन. येस तशीच एक सन एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन Oh, thank you. आमगेल सैड देखून कदनाय तुमकां उडगास जाता यूथ ऑफ GSB विषय I will, definitely. Thank you so much. Bye. थँक्यू नमस्कार. आयच्या एपिसोड हें आशिल्लें संजीत हेगडे देसाई हांगे लोट आमी मस्त विशय उलयलीची गूगल ट्रान्सलेटरान तूं कोंकणी आयलेल खातीर एक सन सीड तांणी गुगला भितर घालले आजी व्हडलें एक ट्री जावन आमगेल मुखारस इतली वेळ उलयलेलो विशय तुमकां पूर जाणां काही खूश जावन आसता गूगल ट्रान्सलेटरान तूं चड यूज कर न्हू त्या फॅसिलिटी यूज जाता असं म्हणाल विषय गुगलाच्या कळका तसं एक काम तुम्ही करायची आणि ह्या एपिसोड खुश जावन असल्यार लाईक शेअर कमेंट खंडित करायची इतली वेळ ह्या एपिसोड पळयले खातीर धन्यवाद थँक्यू.